आता मुखावेल कार्यक्रम पुस्तक लोकार्पण करचे. Bhadrava is the place where the insurgency initially started. We got the marching orders. We were told to move within 24 hours and take over another unit in Surankot. Surankot was the most notorious area in the Poonch district, wherein every house produced some militant or a sympathizer or a overground worker. Surankot, which was known as a hotbed of terrorism. Knowing fully well that it is the most dangerous area to operate, he still took the decision and came and joined me. The battalion was deployed in Surankot when Lieutenant Colonel Ajit Bhandarkar Shaurya Chakra joined the unit as second in command. The challenge was to make the people and the Awam feel safe and also to neutralize these foreign terrorists. It was a Herculean task for us to settle down initially. I got information that there are militants hiding in Faisalabad village, which is adjacent to the headquarters. By 5 o'clock in the evening, the cordons were established, and by last night, we started moving in. We took over the operational area and we carried on with the operation. When we started moving in, he was going with that QRT, Quick Reaction Team. The first man who went in, he was shot. The second scout also went, he was also shot on. Then with a pure grit and raw courage, he led the operation ahead and he charged to the militant along with the rest of the QRT. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. If you are killed in the battle, you go to the heaven. साहब ने सिविलियन को बचाने के लिए यहाँ गए तो चारों तरफ इधर उधर से चारों तरफ से फायर चल रहा था, मिलिटेंट थे बहुत, तो सबको गोलियां लग गई. कुदरत को ही इतना ही पसंद था उनका, तो वो इस दुनिया से चले गए. अच्छे लोग रहते नहीं हैं. In Surankot, we found a sea change which has taken place, what it was there and what it was there later. It shows the valiant supreme sacrifice done by Ajit Bhandarkar. The JCOs, NCOs and Jawan has not gone without any result. They gave their blood and sweat for the development of the complete area there. See how much that area has changed now and how much development has taken place. If you win, you enjoy the fruits of this earth, O son of Kunti. Hence, arise and resolve to fight. That's what our Ajit Bhandarkar did. He was a hero. A soldier willingly sacrifices his life for Namak, Nishan and Izzat. That moment of receiving the Shaurya Chakra at the Rashtrapati Bhavan was a feeling of pride and pain. Finally, when I went to receive the award from the President, I just greeted him, and then when he said, "We are proud of you,"
30 अक्टूबर 99 में हमें जो पुलिस सूत्रों से खबर मिला है तो सुरनकोट विलेज पे फैसलाबाद में कुछ मिलिटेंट घुस बैठा हुआ है। साहब को जो मिलिटेंट को इंगेज करते हुए आगे बढ़ा है तो दोबारा फायर हो गया, मेरे ऊपर 2 गोली लगा। कवरिंग फायर देते हुए साहब ने मेरे को बोला तो आपको फर्स्ट एड करो। लास्ट में एक जो बड़ा तादाद में एक फायर आ गया, साहब को देखने से तो साहब का गन शूट सिर पे वो रखा है। सब के लिए लोग रोते थे, इतनी मदद करते थे सब लोग की। Indian army is running because of these men. This nation is safe because of these men. Of course, he lived up to the motto of the regiment that it is glory to die doing one's duties. Nirbhay told me that he wanted to join the army. Finally, when it came to choosing his regiment, he chose his father's regiment. And his second son is a submariner. He is a lieutenant in the Indian Navy. They are a sterling example of a family which has lived and felt patriotism right through their veins. What was his flesh, blood, mind, ethos, his entire heritage, his elan, everything comprised and empowered into that particular action where he laid out his life for the nation. मस्त भावपूर्ण जाऊनच एक दृश्यावळी आम्ही पळेल. देशाभिमानाचे देशभक्तीचे पराकाष्टिक जाल्या म्हणून आमकां पळोवच्या मेळ. एक बहादुराची शौर्यगाथा लेफ्टनंट अजित भंडारकर शौर्यचक्र हे पुस्तक बरयले शकुंतळा अजित भंडारकर. हे अणकार केला श्री रमेश लाडानी. तशी जी प्रकाशित केला संजना पब्लिकेशनाचे तांणी तांचे प्रतिनिधी जावन श्री अनंत अग्नी आज हांगासरची. तशी जी आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे सचिव डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै. तशी जी आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष श्री नंदगोपाल शेणी आणि पुरा वेदी रेवका आणि श्री आयचे मानाचे अध्यक्ष लेफ्टनंट जनरल PG कामत. सैनिक देशाचे शान. आमचे सैनिक मातृभूमीचे खरे रखवाले. ते तांगेले जीव धोक्यांत घालून देशाची रक्षा करतात. सीमारेषेवर थंडी हून पावसाचो त्रास ससून ते पहारो दिताच. तांच्या धैर्य आणि बलिदानाचे कारण आम्ही शांततायेन आणि सुरक्षतायेचे अनुभूती करचे साध्य. तांच्या देशप्रेम शिस्त आणि त्याग समाजाक प्रेरणादायी आणि आदर्श जावन आसा. आयचे कार्यावळीचो मुख्य मानाचो सोयरो लेफ्टनंट जनरल PG कामत हांगेले वळख करता म्हणून श्री वेंकटेश भाळिगा माविन कुर्वे लागी हांव आग्रह करता. कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान हाजो अध्यक्ष नंदगोपाल शेणे माम, सचिव डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै, वेदिरसचे सर्व आमगेले गेस्ट आणि तशीच हांगा जमिले कोंकणी मोगिनो. सुचित्रान सांगला म्हणके त्या एक स्तब्ध चित्रण पळयतना कोणाक जाल्यार एक थोडे वेळ उलोवचा कश्ट जाता. तशी थंय बशिल्ल्या कडेनाची आमी एक योद्धाले जीवन कशें आसता म्हणाले आमी पळयलें. आज आमगेल मध्ये अनेकलो योद्ध आयला. ह्या महान योद्धाले वळख करची जबाबदारी म्हाका दिल्या. लेफ्टनंट जनरल PG कामत हांचो जल्म आमगेल्या मंगळुरांतूच जालो आणि सुरवातीचे मुळावे शिक्षण बेंगलोरांत जालें.
उपरांत बिजापुरांत सैनीक शाळेंत हांणी प्रवेश घेतलो. थंयच्यान तांणी राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी खातीर वेंचून आयले आनी मुखारी भारतीय लश्करी अकादमींत तांणी प्रशिक्षण घेतलें. जून 1973 इसवेंत तांकां इंडियन आर्मीचे द मद्रास रेजिमेंट इन्फंट्रींतू दाखलो मेळ्ळो. 40 वर्सांच्या सेवेंत तांणी आमच्या देशाच्या सगळ्या शिमेचेर सेवा दिल्या. एक अधिकारी म्हूण तांणी आमच्या देशाच्या सक्रीय शिमेचेर LOC आनी LACचेर काम केलां. 2 वर्सां तांणी भूतानांत भारतीय लश्करी प्रशिक्षण पंगडा वांगडा सेवा दिलेली आसा. तशेंच मलेशिया आनी ब्रुनाय हांगा भारताच्या उच्च आयोगाचे संरक्षण सल्लागार म्हणून 3 वर्सां काम केलां. तांचे निमाणें नेमणूक द आर्मी वॉर कॉलेज हाचो सेनापती म्हणून जाली. ह्या महाविद्यालय भारतीय सशस्त्र दळांच्या अधिकाऱ्यांक आनी तशेंच इश्टागत परकी देशांतल्या अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षण दिता. कनिश्ठ मध्यम आनी वरिश्ठ पांवड्या वयल्या अधिकाऱ्यांक फुडारपणाची कुशलताय, रणनीती, कार्यकारी कला आनी रणनीती आत्मसात करपाक तांचो वांटो आशिल्लो. ऑपरेशन रक्षकांत नियंत्रण रेखेचेर बटालियन सेनापती म्हणून तांकां राष्ट्रपती कडच्यान सेना पदक फावो जालां. ऑपरेशन पराक्रमाच्या काळांत परतून नियंत्रण रेखेचेर पूंच हांगा ब्रिगेड कमांडर म्हणून तांकां राष्ट्रपती कडल्यान युद्ध सेवा पदक फावो जालां. पदाधिकारी विभागाचे कमाना खातीर तांकां राष्ट्रपती कडच्यान अति विशिश्ट सेवा पदक फावो जालां. परतून आर्मी वॉर कॉलेजाचो सेनापती म्हूण तांकां राष्ट्रपतीन परम विशिश्ट सेवा पदक प्रदान केलेलें आसा. लेफ्टनंट जनरल PG कामत हांणी भारतीय सैन्यांतले एक उंचले सजयले अधिकारी जावन आसात. मद्रास युनिव्हर्सिटींतल्यान संरक्षण अभ्यासांत MSc आनी इंदोरांतले DAVVंतल्यान MPhil हांणी फावो केलेलो आसा. निवृत्ती उपरांत 2 वर्सां कर्नाटका, आंध्र प्रदेश आनी तेलंगणा ह्या राज्यांचो द नॅशनल ह्युमन रायट्स कमिशनाचो प्रभारी स्पेशल रिपोर्टर म्हणून हांचे नेमणूक जाले. सद्याक हांणी बेंगळुरांतू स्थायीक जाल्यात. हांणी एक प्रखर लेखक आनी साबार 150 पेशे चड लेखन उजवाडाक हाडलेलो आसा. हांणी बरो व्याख्यानकारय जावन आसात. चीन, तिबेट, आंतरराष्ट्रीय संबंध, फुडारपण, नैतिकता आनी नीतीशास्त्र आनी संरक्षण प्रश्नांचेर परिसंवादकय हांणी हाजीर आसतात. सोशल मिडियार सुद्दां हांणी सक्रीय आसात. हे जावन आसाची आमचे मुखेल सैरे लेफ्टनंट जनरल PG कामत. धन्यवाद. आता आमगेले आयचे मुखेल सोयरो लेफ्टनंट जनरल PG कामताक एक फुल्लाची यादस्तीक दिवका म्हणून हांव निमगून घेता आमगेले अध्यक्ष मामा लागीं. सैनिक सदांच तयार रावन देशाच्या सीमा, समुद्र आनी आकाशाचे रक्षण करता. एक सैनिकान योद्धा जावंक जाल्यार सैनिकाच्या कुटुंबाच्यान, घरांतल्यान केल्लो त्याग आनी सोंसप खूब महत्वाचो. तांगेले फाटीबलाक कारण यो व्हड कारण जावन आसता आनी तांकां एक मुखार वचाक एक उर्बो दिता. असल एक वीर योद्धा लेफ्टनंट कर्नल अजित V भंडारकर शौर्य चक्र हांगेले विरांगना बायल श्रीमती शकुंतला अजित भंडारकर हांणी इंग्लिशान बरयलेले द सागा ऑफ अ ब्रेव हार्ट लेफ्टनंट कर्नल अजित V भंडारकर शौर्य चक्र हो पुस्तक कोंकणींत अणकार जावन एक बहादुराची शौर्य कथा म्हणून शीर्षिकेचेर लोकार्पण जेवच्यार आसा. गोंयचे नामांकीत अनुवादक तशीच विश्व कोंकणी केंद्राचे अनुवाद पुरस्कार प्राप्त केले श्री रमेश लाड हांणी ह्या पुस्तकाचे अणकार केला आनी संजना पब्लिकेशनाचे छापकार दिनेश माणेकरान हे प्रकाशीत केला. श्रीमती शकुंतळा अजित भंडारकाराले परिचय करून घेता श्रीमती विजयलक्ष्मी नायक. वेदेर आसचे सोयरे नो आनी मुखार आसचे सगळ्यांकय नमस्कार. श्रीमती शकुंतला अजित भंडारकर ती एक
हुतात्माची वीरांगना बायल मात्रने ती त्याग सहिष्णुताय आणि देशभक्तीचे प्रतीक. अशें प्रेरणादायक व्यक्तित्व म्हाज्यायेर वळख करून दिवचे व्हड अभिमानाचे गजल. श्रीमती शकुंतला अजित भंडारकर हांणी इंग्लीश साहित्यांत स्नातकोत्तर पदवी केला आणि उत्साह दिवन शिकोवपाचे खातीर BEd पदवी आपणयला. भारतभर शाळेंत सेवा दिवन तिचो मोगाळ घोव लेफ्टनंट कर्नल शौर्य चक्र अजित भंडारकर अंतरले उपरांत ती बेंगळुराक स्थळांतरीत जाली. हिणी बंजारा अकादमीची प्रशिक्षित सल्लागार डॉक्टर अली ख्वाजाच्या मार्गदर्शन घेवन परिणित काउन्सिलर जावन काम केला. हिणी IIM बेंगळुरू थावन नर्चरिंग क्रिएटिविटी अँड एक्सलन्स ह्या विशयांत प्रमाणपत्र कोर्स पूर्ण केला. हिणी प्रस्तुत सामाजिक एंटरप्रिनर मेटामॉर्फ्स फाउंडेशनाची संस्थापक, संचालक आणि भारतीय सशस्त्र दळांच्या वीरनारी, दिग्गज आणि सर्वाले बरापणा खातीर खाळ जातावन वावुरता. भारतांतले शाळेंत लेफ्टनंट कर्नल अजित भंडारकर शौर्य चक्र स्मारक अवॉर्ड पुरस्कार वरवीं देशाभक्ती वडावळीक ती सक्षम जावन वावुरता. शिक्षण क्षेत्रांत हांणी शाळेंत वट्टू 3 दशकाचो शिकोवपाचो आनी आडळितात्मक अनुभव आशिल्ली ती CBSE शाळेचे संपन्मूल व्यक्ती आनी CBSE मौल्यमापनक जावन ताचे वावरा विशयार माहिती गोतसली जावन आसाची. तिणें सुमारू 10,000 विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन आनी तरबेती दिला आनी सुमार 1,000 शिक्षकांक तिच्या प्रोफेशनल कारकिर्दींत सल्लागार जावन वार्व केला. तशेंच बेंगळुरांत स्टार्टअप शाळांनी एजू ह्या एकाडेमीक सल्लागार म्हणून काम केला. हेंगेले पुरस्कार आनी मान्यताय वेगवेगळ्या संस्थांनी संघटनांनी तिचो पुरस्कार दिवन मान केला. रुस्तमजी फाउंडेशन मुंबई हांणी दिल्ल्या उत्कृष्ट बेस्ट शिक्षक पुरस्कारांत हांकां दोनीची स्थान लाभला. तिच्या सेवा मानून घेवन रोटरी क्लबान 2015 इसवींत हांकां कळस पुरस्कार दिवन मान केला. तशेंच 2017 इसवींत गौड सारस्वत महिला वृंद कडल्यान आनी इन्फोसिस, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, न्यू हॉरिझॉन ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स, PES विश्वविद्यालय आदी प्रतिष्ठित संस्थांनी हांकां मानाचे गौरव पुरस्कार दिल्या. 2021 वर्षांत बेंगळुरू आभरण टाइमलेस ज्वेलरी कडल्यान आंतरराष्ट्रीय महिला दिसांत हांकां GSB साधकी पुरस्कार दिवन मान केला. 2023 वर्सांत बेंगळुरूच्या प्रतिष्ठित आर्ट ऑफ लिव्हिंग आंतरराष्ट्रीय केंद्रांत हांकां पॉवर विमेन 2023 पुरस्कार, तशेंच मार्च 15-20-23 दिसा बेंगळुरूच्या टाउन हॉलांत वीर नारिया आनी दिग्गजांक योगदान दिल्ल्या खातीर जय जवान जय किसान पुरस्कार मेळ्ळे. विश्व कोंकणी केंद्राचे बस्ती वामन शणै सेवा पुरस्कार 2024 हांकां मेळ्ळे. त्या दिसू हांगाची ह्या वेदीर लभ्य जाल्याची. आर्तां राष्ट्रपती भवनांत ऑगस्ट 15 तारखेक राष्ट्रपती आनी आर्मी वेलफेअर अँड वेलनेस असोसिएशन तेंगेले आमंत्रणार भाषाभास करचेक एक संद मेळ्ळी. आतां लेखकी जावन तेंगेले सेवा. आर्तां तिणें आपल्या मोगाचो घोव लेफ्टनंट कर्नल शौर्य चक्र अजित भंडारकर हेंगेले विशयार एका बहुदराची शौर्य कथा हें पुस्तक बरयलां आनी तेंगेले जीवन चरित्रा बद्दल प्रदर्शन करता आसाची. माया फिल्म्स आनी मेटामॉर्फ्स कंपनीच्या सहकार्यान तयार केल्ली फिल्म द सागा ऑफ अ ब्रेव हार्ट तिच्या मोगाळ घोवाच्या चरित्राचेर आधारीत आसा. हेंतू सैनिकाले जीवनाचे आनी देशाक तेंगेले देण बद्दल जागृती हाडपा खातीर आजादी का अमृत महोत्सव उपक्रमाचो हो एक भाग जावन आसा. मेटामॉर्फ्स फाउंडेशनान माया फिल्म्स हेंगेले सहकारांत 75 परस चड
प्रदर्शन पुराय केल्ला. सुमार 30,000 विद्यार्थी, कैडेट्स, अधिकारी, जवान, दिग्गज आणि कुटुंबा हांतू मेळणो आसाची. तिगेले वीर गती पाविल्ले घो लेफ्टिनेंट कर्नल अजित भंडारकार तेंगेले उगडासो खातीर द सागा ऑफ ब्रेव हार्ट पुस्तक उजवाडाक हाडलो. तशेंच हें पुस्तक हिंदींतू अणकार जाल्ला आनी आज कोंकणी अणकार विश्व कोंकणी केंद्राचे आयचे हें विशेष दिसारी विमोचन जावचे आसा हें विशेष गजाल म्हूण सांगता. लेफ्टिनेंट कॅप्टन रामदास कामत हिनी बरयले शकू द मेकिंग ऑफ द वीरनारी ह्या पुस्तकांतू श्रीमती शकुंतला अजित भंडारकार हाचो जीवन चरित्र आणि संकश्टाचेर बद्दल जावन आसा. हेंगेले कुटुंबाचे विचारू भारतीय सशस्त्र दळांत म्हळ्यारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हेंतू भरती जल्ल्या 2 अधिकाऱ्यांची ती अभिमानाचे भरमेचे आवसुजान आसा. व्हडलो पूत मेजर निर्भय भंडारकार हे भारतीय लष्करी अधिकारी आणि दोकलो पूत असिस्टंट कमांडर अक्षय भंडारकर भारतीय नौदळांत काम करता आसाची. तिचो भाऊ कर्नल अरुण भंडारकर आता निवृत्त जावन आसा. हिणी शिक्षण, साहित्य आणि सामाजिक सेवा दिवन सर्वांकय स्फूर्तिदायक होवन आसाची. अशें गडसी बायलेची उपस्थिती सानिध्य आमकां प्रेरणा दिता. तिची वळख आमच्या सगळ्या मानांत नवी ऊर्ज रुजयता. आता हांव श्रीमती शकुंतला अजित भंडारकार तुमकां हार्दिक मोगान येवकार दिता. सगळ्यांनी भावनीक ताळयो मारून येवकार दिवका म्हणून हांव मागणी करता. देव बरो करूं. आता विश्व कोंकणी केंद्राच्या अध्यक्षान श्रीमती शकुंतला भंडारकाराक पुल्लाचे येवकार सांगता. तशीची पुस्तकाचे अणकार केलेले श्री रमेश लाड, संजना प्रकाशनाचे प्रतिनिधी श्री अनंत अग्नी, आता पुस्तक लोकार्पणाचे कार्य चलायसून दिवका म्हणून आयचे मानाचे सोयरो लेफ्टनंट जनरल PG कामत हांगे लागीं हांव निवेदन करता. धन्यवाद जनरल कामत. पुस्तकाचो नियाळ घेताची कोंकणी भाषा लेखक, पोषक आणि चिंतक विश्व कोंकणी केंद्राचे सचिव डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांणी. वेदीर उपस्थित आसच्या सगळे सोयऱ्यान, हांगा सभागृहांत उपस्थित आसचे सगळे सोयऱ्यान, पुस्तकां तेगेले लेफ्टनंट कर्नल अजित भंडारकर हागेले बलिदानाचे बघायचे. तिने इंग्लिशार बरयलां, कन्नडार बरयलां. सो हांव 5 मिनिटांत 5 पॉयंट म्हणटात कोंकणी अणकार केल्यार कशें जाता. समृद्ध भास आमगेली म्हणून भुशणबाब भावेन सांगले. सगळे म्हणलें अणकार केल्यार पुस्तक कोंकणी रायल्यार कशे शब्द प्रयोग जाता हाची श्रेय म्हजो इश्ट रमेश लाड हांकां वता. तांणी खूब पुस्तकां अणकार केल्यात. म्हजें स्वताच पुस्तक ध्रुव तारे कोंकणी अकादमी गोंय हांणी उक्तावण केल्लें, उजवाडाक हाडलेलें पुस्तक ताणीच केल्लें. आतां हांव कितल्या लोकांच्या हातांत पुस्तक आसा खबर ना म्हाका. हांव 2-3 पॉयंट हांगा सांगपाक इच्छ पावता. म्हणजे काम तितलेच. पळया, पान संख्या 34 हांगा 4थ्या पॅराग्राफांत रमेश लाड सांगता जे इंग्लिशान ते पॅराग्राफ वाचला, हांवें कन्नडान वाचला. कन्नड बी आसता ह्या पुस्तकांत. पूण कोंकणीर इतले बरे शब्द प्रयोग केल्यात, खूब खोश जाता. जागतीक भास म्हणच्या कोंकणी कितले योग्य आसा अशें म्हूण सांगच्याक खूश जाता. हे 2 पंक्ती वाचल्यात. हांगा आयका. अजीत वास्तवांत एका घट आनी अखंड फाशाणावरी आशिल्लो
अशें म्हणून प्रयोग ताणें केला. आतां डिक्शनरी काण पळयल्यार पाशाणां म्हण कितें? फातर फातर म्हणटात. आनी तो म्हणटा की ते म्हाका दिसता अमृत शिले, अमृत शिलोचे फातर. ते कित्याक प्रयोग केला ते? घटमूट अमृत शिले म्हणजे कित्याक आसा? तो पळोवंक खूब शोभीत चंद, पूण तेजी घिटाय स्ट्रॉंग, पूण तेच वेळार ताजेर बरेची काम करूं जाता, कौशल्याचें काम करूंक जाता. अशे 3 गुणांचो फातर हो. त्या खातीर अजिताची ती व्यक्तित्व आसा ताका ताणें पाशाणावर आशिल्लो अशमल शब्द प्रयोग केला. खूब बरें दिसलें म्हाका. दुसरें एक सांगता. दुसरी गजाल थंय आसा 35 पेज नंबर 35 आसा. सगळे पुस्तकाचे रिव्यू करच्याक आमकां समय ना. एक 4 पॉयंट मात सांगता हांव तुका. उंचेली कुशळटाय सिद्ध करतालो. कशें करतालो? एनडीएत आसतना अजीत सगळे तरेच्या खेळा क्रिडांनी वांटो घेतालो आनी आपली उंचेली कुशळटाय सिद्ध करतालो. आतां पळया, ती उंचेली कुशळटाय खंयच्यान सगळी आसा म्हणटा तो. आमी सगळे पळयलें. देशा खातीर ताजी कुशळटाय ती आशिल्ली, उंचेली आशिल्ली. खेळांत बी तो आशिल्लो तशीच. एनडीएंत आशिल्लो, नॅशनल डिफेन्स एकाडेमी न्हय ते, हय. ह्या संस्थेंतून ताजी सगळें व्यक्तित्व. ताका कितली प्राय तेन्ना 30. एनडीएंत आसतना म्हाका दिसता 30 आसतलो. तो सरलो 40क 1 पुणे आसतना. 18 पळय, 18 वर्सां प्राय. जनरल मामान ते सम करून दिलें, तांकां खबर आसा. पण त्या प्रायाचेर एक मनशाची कुशळटाय तो सिद्ध करतलो म्हणून एक ग्रास्प केला. ताणें काय अजित भंडारकाराक पळयलें ना. युद्ध कौशल्याची खबर ताका चड आशिश ना रमेश लाडाक. तो सैनीक न्हय. पूण हांगा तो शब्द केलो, तो प्रयोग केलो, हाजें खूब खूश जाता की आमची भाश इतली श्रीमंत आसा की एक योद्धाची, एक हुतात्माची जीण बरें करून दाखोवन दिवच्याक आमचे भाशेक तांक आसा. तो केलो मनीस आसा. कोंकणी समाजात तो मनीस आसा, कोंकणी भाशेक ती तांक आसा. हें पळोवन घेया अशें म्हाका दिसता. हे 2 हांवें पंक्त्यो कळ्ळ्या. तिसरी पळय, पेज नंबर 43. ते पॅराग्राफाच्यो अशी वयले हेडलायन म्हणटा ते अशी आसा. अजीत, तूं आशिल्लो निस्वार्थी आनी उक्त्या स्वभावाचो म्हणटा. आतां उक्ते शब्द हांगा खूब कोंकणीत उलयतात, बरयतात. एक मनशाचो स्वभाव उक्त्या स्वभावाचो म्हणून रमेश लाड म्हणटा. ते कित्याक तो उक्ते स्वभाव म्हणटा ते सगळे पॅराग्राफ वाचूंक जाय. हांवें खाली एक दाखोवन दिला हो शब्द. सगळे कार्यान तो उक्ते स्वभावाचो आशिल्लो. ताणें केन्ना मन सान केलें ना. आपणासून उणे रँकाचो उणेपणार पळयलो ना. व्हडले रँकाच्या सॅल्यूट मारतालो तो तांची क्रम. आनी लोकांचे सांगात ताजे स्वभाव कशें आशिल्लो, ताजे भुरग्यांचे सांगात कशें आशिल्लो, घरांत कशें आसलो, लोकां सांगात कशें आशिल्लो. केन्नाय ताका ताजें मन शांत जाल्लें ना खंयचेच विशयांत. तें खंय दाखयता तो लास्ट मिनिटाक. हांगा आमकां तांणी सांगलें की ते टेररिस्ट आयले म्हूण खबर मेळ्ळें. ताणें ताचे ज्युनियर सोल्जर्सांक धाडलें ना. आपूण स्वता गेलो. ताका खबर आसा की आपण आनी जिवंत परतून येवचे साध्य कमी आसा. 4 की 5 लोकांक घेवन गेलो आनी तितले टेररिस्टाक ताणें मारले. 3रे टेररिस्टाक मारतर ताका ते हांगा फार लागलो, गुंड लागलो आनी तो वाचलो ना. ताजे उक्ते कितले आशिल्ले मन की आपण प्राण दिवच्याक तो तयार आशिल्लो.
पळय हो शब्दाचो प्रयोग रमेश बाबाचो म्हाका कितलो बरो दिसलो. आनी एक दाखयता 47 आसा. हा तोच तो. आतां आसा 147 आनी खूब कडेन आसा. म्हणजे उद्देश खाली एक 4, 2, 5 उदाहरण लावचे. ते कित्याक तो घेतला 147 ते सांगता. फौजी शिपाय विनू बेशुद्ध जावन पडलो. अजीत मुखार गेलो आनी आतंक्याचेर एक ग्रेनेड शेवटून मारलो. उपरांत तो तसोच ओमतो सरपटत मुखार गेलो आनी परत एकल्या आतंकीक मारलो. थंय पळयात तो हे आमकां ते खाली वाचून आमकां खबर आसा. एक मनुश्य ते भुंयचेर तेन्ना आसा, आवय भुंयचेर, त्या भुंयचें रक्षण करत्याक तो एकल्याक ताजो शिपाय तो सकल पडलो. मागीर ताणें दुसऱ्याक धाडिनी, आपण स्वता गेलो. हे सांगता तो आनी तो खूब ते भायर शोभीत जावन सांगता. अशे तरेन अजितान 3 कट्टर आतंक्यांक मारले. इतल्या आमने सामने फारपेटांत अजिताची कपलाक हेल्मेटा सकयल एक गुळी लागली. त्या भायर ग्रेनेड फुटून ताच्या उजव्या हाताच्या मनगटाक फुट्टिले कडेक लागले. ताणें हो ताजो लास्ट मिनीट, अखेरच्यो क्षण भुंयचेर. आवयच्या हातांत तो प्राण त्याग करता. ताणें एकलो पराक्रम करताच गिटायेन फुडारपण्या प्रत्यक्ष दाखोवन दिलें. फुडारपण, लिडरशीप कशें आसूं जाय अशेंच आमचे सारके फोटोग्राफच्याक लिडरशीप न्हय, प्राण त्याग करच्याक लिडरशीप आसा. ते तांचे सगळे रक्तांत आसा. हांगा लेफ्टनंट जनरल कामत आसा. अशे पुरा हे लोक अशे आसात. त्या खातीर आमी हाजी जिवीत आसाची सोक भोगताची भारताचे मातेर. तो अखेरच्यो लायन सांगता. धोको आसतनाय ताची पर्वा करना तेणें स्वधर्मे निधनम श्रेयः. फुडलें वाक्य सगळे लोकांक सांगलें तें म्हाका दिसता ताजें ते रेजिमेंटाचें आशिल्लें न्हय, रेजिमेंटाक लोक स्वधर्मे निधनम श्रेयः. ह्या आपल्या रेजिमेंटाच्या आंगात भरयलां. ध्येयाक चिकटून राविल्लो हो नायक लट्टा लट्टा जाल्या हायांतल्यान रगत व्हांवून प्राणाक मुकलो. त्या क्षणाक ताजे माथ्यांत कितें जालें, कितें दिसता आशिल्लें म्हाका दिसता आमकां इमॅजीन करच्याक, ते विचार करच्याक आमी शक्य ना. ते प्राण त्याग जातना कितें त्या मनांत आयलें आनी ताणें बरयलां तें खूब. हांवें एक 4 तुमकां उदाहरण दिलीं. हांव इतलेंच सांगता की हे कोंकणी अणकाराक 3 लोकांची देणें आसा. पयल्यान पयली शकुंतला भंडारकर हेची. हे सैनीक सेवेंत आशिल्ल्याक तांकां उत्तर भारतांत चड लोकांची वळख आसता. थंयची संस्कृताय चड आसता, सहजपणान आसता. भारताचे शिमे थंय वयर आसा. पूण जेन्ना हे नश्टा बी ती कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नड पुस्तक जातर आपणी आवय भाशेची पुस्तक जाय हे तिणें एक उद्देश दवरून घेतलो. ती व्हडली खबर, व्हडली खबर. आनी ताजेर आमी एकदम अभिमान पावतात की तूं आवय भाशेचो गौरव दवरून घेतलो आनी पुस्तक जावपाक जाय. ते करतलीच आपण. हे विचार तर सगळे कोंकणी लोकांक मनांत आयले जाल्यार तितले लोकांक आमचे प्रशस्ती घेतल्या, विश्व कोंकणीचो स्कॉलरशीप घेतला, हांगा सहाय घेतला. हांगा सगळ्यांक आवय भाशेची तितलो मोग आयलो तर जाल्यार आमी धन्य. दुसरें काम केलें आनी
दिनेश मानेरकर आणि तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आज अनंत अग्नी एक कोंकणीचो एक सरदार तो पळोवच्याक बी सरदार आसा तांणी एक मुखेलपण घेतलें आनी हें पुस्तक छापतले अशें म्हण तांणी छापून दिलें समयाचेर दिलें 15-20 दीस न्हय थोडे 3 हफ्त्याचे पयले हें पुस्तकाचें उक्तावण जातलें अशें म्हूण आमी एक येवजण घाल्ली पण त्या वेळाचेर तिका राष्ट्रपतीचो बुलाव आयलो त्या खातीर तिका वचपा जालें तें अशें म्हूण सांगत हें पुस्तक तुमी सगळ्यांनी वाचका आनी कोंकणीचे कार्यावळ कोंकणी वाचपाक आनी बरोवपाक शिकूंक जाय अशें म्हण परतून एक फावट तुमकां आव्हान दिता आनी म्हजी 2 उतरां हांगा सांपयता. जय हिंद. एक पुस्तक लोकार्पण करक जाल्यार लेखकाले अणकारकाराले आनी प्रकाशकाल पात्र कितली होडली म्हणून सांगिल्लें आनी त्या पुस्तकाचे नियाळ घेतिल्ले डॉक्टर मामाक हांव धन्यवाद सांगता. आतां पुस्तका प्रतिसाद ऐकुया श्रीमती शकुंतळा अजित भंडारकराल. सगळ्यांके नमस्कार. सगळ्यांके आज कोंकणी मान्यता दिवसाचे शुभाशय. इतले सकड अतिथी जन आसाची आमगेले भावे सर आसा आनी मॅम आसा सकट जनाक मिगेले नमस्कार. पुष्पा मॅम आसाची आनी पुणे दुकुने आईल आसाची आनी जनरल कामत मिसेस कामत आनी फ्रॉम गोवा दुकून आयिल्ली रमेश लाड सर आनी अग्नी सर अनंत अग्नी सर एंड हें कोंकणी केंद्राचे सकड प्रेसिडेंट नंदगोपाल मामो आनी मोहन भाऊजी सकड आनी टीम कोंकणी केंद्राचे वर्ल्ड कोंकणी सेंटराचे. दिस हें 3rd टायम हांव हांगा येता आसा. फर्स्ट टायम यू नो तांणी हांव तेन्ना फर्स्ट टायम आयिल्ले तेन्ना अजिताल फोटो थंय हॉल ऑफ फेमान तो घाले तेन्ना हांव आयिल्ली तेन्ना हांव फर्स्ट टायम हें कोंकणी केंद्र पळोवन हांव इतले म्हळ्यार आमकां कोंकणी भाशेक वय इतलो व्हड एक युनिवर्सिटी केला म्हणटान म्हाका मस्त खुशी जाली. सकट जनाक वचून हांव बँगलोरा जावं खंय चमकल्यार हांव हाजे बद्दल हांव सांगता आशिल्ली. कडेरी देवाल आनी गुरुल देन वामन मामा लोडगासाक एक पुरस्कार दिल्ले. सो दॅट म्हाका तें मस्त मोटिवेट केलें. तूं कसन तूं अशी खाली पुरस्कार घेवन बेश्याक कसन त्या इट इज नॉट द करेक्ट वे म्हणून तेन्नाची हांव लेखील की म्हाका हें बूक कोंकणीन कोरता म्हूण सांगून. सो तशीची रमेश लाड सर मस्त थँक्स तुमकां धन्यवाद तुमकां. हांव अशी रिक्वेस्ट केल्या सर तुमी करूं जातवे म्हूण म्हणटना वय अबा कसं लागनाय म्हणून कूडले तांणी ओपलींची तांगेले बिझी शेड्युलान तो इतले कामामध्ये तो इतल चंदकोनो इतल वगी तांणी दिलेल्याक मस्त मस्त धन्यवादಗಳು. लेट्स गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. एंड आमगेल्या कोंकणी केंद्राक पळया तुमी 2 अवॉर्डीज आनी आज कोंकणी मान्यता दिवसूची आमी दिस इज आवर वे ऑफ गिवींग बॅक टू द सोसायटी म्हूण सांगता. सो आनी आमगेले हें ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक कोंकणी केंद्राक वर्ल्ड कोंकणी सेंटर आक आनी तांगेले होल टीमाक धन्यवाद. आनी विंगड सकट मस्त जन आसात हांगा तांगेले मदें तुमगेले कोंकणी इज नॉट व्हेरी गुड टू हांगा राबून उलोवच्याक. सो तुमगेले सकट जनाल आशिर्वाद निमित्त आनीके आमी अशी सकट काम कोरका म्हूण सांगून आशिर्वाद सिकींग युअर ब्लेसिंग्स म्हणटा पळय तशी आज कोंकणी दिवसो तुमगेले आशिर्वाद आसो म्हूण सांगून हांव आय एम टेकिंग युअर लीव. थँक यू. जय हिंद एंड जय भारत. थँक यू वन एंड ऑल फॉर कमिंग हियर. एंड कसने कोंकणी उलयतना कसने हांव चूक केल्यारी हांव क्षमिता.
सो आय जस्ट ರಮೇಶ್ ಲಾಡ್ ಸರ್ ಆಕ ಮಿಗೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ आणि ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಿಗೆಲ್ ತರ್ಪೇನಿ ಸಾನಾಜಿ ಫೆಲಿಸಿಟೀಸ್. धन्यवाद शकुंतला मॅडम. आयचे पुस्तक भायरी एक काउंटर केला आम्ही थंय विक्रीक असं तुम्ही सगळ्यान ते घेवन फायदो आज कन्सेशन रेटार आजी डिस्काउंटेड रेटार मेळटस ताजे फायदो तुम्ही घेऊ का म्हूण हांव मागता. आतां संजना पब्लिकेशन्स हांगेले तर्फेन ताजे प्रतिनिधी जावन आयल्यांची श्री अनंत अग्नी हांणी तांणी हांगेले विचार आनी मत कसले म्हणून सांगताचे. माचे वयले सगळे मानेस्त आनीक तुमी मुखार बशिल्ले मंगळूर गोंय पुणे सावन आयिल्ले सगळे कोंकणी भाव आनी भयणी. आयज राष्ट्रमान्यताय दीस कोंकणीचो आनीक ताजी परबी सगळ्यांक. आमची कोंकणी भास ल्हानशीच पूण राष्ट्रीय पावंड्याचेर संविधानाक पावप खूब मोठो भाग्याचो खीण आमचे खातीर. कारण सगळे संवसारा भितर आमचो एकच देश असो आसतलो ज्या देशाक 22 भासो रिकॉग्नायज भासो म्हणून आसात आनीक तातूंतली एक आमची कोंकणी भास. असो अभिमानाचो दीस आनी ह्या अभिमानाच्या दिसाक तुमकां सगळ्यांक परबी. काल दनपारां 11 वरांचेर हांव म्हजो इश्ट प्रशांत नायक आनी चेतन आचार्य हे मडगांव गोंय सावन भायर सरले तेन्ना म्हज्या आवयन म्हाका फोन केलो. ती दुसऱ्या गांवांक आसता काणकोणा आनीक म्हाका विचारलें की उटंगाराचो पावस पडटालो गोंयाक आजय पडटा हेवी रेन सारके. आनीक तेणें म्हाका विचारलें की इतलो उटंगाराचो पावस पडटा आसतना तुमी इतले 350 किलोमिटर कित्याक वतात. म्हणटकीच हांवें तिका सांगलें की डिस्टन्स रस्त्यान जर गेलें जाल्यार 350 किलोमिटर आसा पूण डिस्टन्स काळजांतल्यान जर गेलें जाल्यार मंगळूर आमकां लागींच आसा म्हणून. आनी तिका हांवें सांगलें की जी परंपरा कितलींशींच वर्सां आमच्या जाणटेल्यांनी घालून दिल्या की गोंय आनी मंगळूर हांच्या भावचाराची एकचाराची कोंकणीपणाची ती परंपरा जपपाचें काम आनी कर्तव्य आमकां करपाचें आसा. आमच्या पिळगेन करपाचें आसा आनी आमच्या फाटल्या पिळगेक ती बॅटन तो आसा तो दिवपाचो आसा. आनी तातूंतल्यानूच उटंगाराचो पावस पडटा आसतना आमी गोंयच्यान भायर सरले. म्हाका स्वताक थंडी जाल्ली आशिल्ली. म्हजे प्रशांत बाब नायक ह्या इश्टाक आतांय तो थंडेन फाटल्यान तळमळटा पूण तरी आसतना आमी हांगा आयले आनीक अजाप म्हणल्यार कुंदापूर सावन मुखार पावसूच नाशिल्लो. सो आमचो प्रवासय सुखाचो जालो. हें इतल्याच खातीर सांगता की ही परंपरा आसा की जी परंपरा साहित्यीक म्हणून चाफरान आसत किंवा ते वटेन बाकीबाब मनोहरराय सरदेसाय आसत बस्ती माम आसत किंवा शणै माम आसत किंवा आमचे कस्तुरी दोतोर कस्तुरी आसत गोंया भितर उदयबाब भेंब्रे आसत आनी आयच्या पिळगे भितर मेलवीन बाब HM हे सगळे आनीक चेतन प्रशांत हे गोंयांतल्यान ही जी परंपरा आसा आमची एकचाराची ती आमकां जपपाची आसा. आनी तीच परंपरा जशें विश्व कोंकणी केंद्र आनी गोंया भितर कोंकणी भाशा मंडळ हे संस्था पावंड्याचेर करता त्याच प्रमाणांत आपली एक ल्हानशी फुलाची पाकळी म्हणून कार्य करता संजना पब्लिकेशन्स ही संस्था. संजना पब्लिकेशन्स ही संस्था आयच्या खिणाक कोंकणींतली सगळ्यांत चड पुस्तकां प्रकाशीत करपी संस्था जावन आसा. गोंया भितर तुम्ही विश्वास दवरचे ना की एटलिस्ट एक 15 दिसांक एक पुस्तक संजना प्रकाशनाचे वतीन उजवाडाक येता. तातूंत भितर दुसऱ्या भाशांतल्यान अणकारीत जावन कोंकणींत आयिल्लीं कोंकणींतल्यान अणकारीत जावन दुसऱ्या भाशांत गेल्लीं आनी नवोदित लेखकांची धरून जाणट्या लेखकांची वेगळ्या वेगळ्या विशयां वयलीं वेगळ्या वेगळ्या जनरांची पुस्तकां संजना पब्लिकेशन उजवाडाक हाडटा. आनीक ही उजवाडाक हाडटा आसतना गोंयच्यो शिमो हुपून मुद्दाम सांगपाक जाय मंगळुरा सारक्या शारांतल्याय लेखकांची प्रतितयश लेखकांची आनी नव्या लेखकांची पुस्तकां प्रकाशीत करता आनी हाजे फुडें करपाचो तांचो संकल्प आसा. ताचो उल्लेख करता. आयज वेर संजना पब्लिकेशनान मंगळूरच्या 6 लेखकांची पुस्तकां उजवाडाक हाडिल्लीं आसात. तातूंत डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांची महाप्रस्थान ही सुंदर कादंबरी म्हणजे फक्त मंगळुरांतच न्हय जाल्यार गोंयांत सुद्दां खूब लोकप्रिय जाल्या आनी तिच्यो प्रती खूब लोकां मेरेन पावन ताची तोखणाय जाल्या ताची बरी प्रशंसा जाल्या अशे तरेची कादंबरी संजना पब्लिकेशनान उजवाडाक हाडल्या. ताच्या भायर स्टॅनबाब अगेरा हांचो कथा संग्रह हालींच एक वर्सभर पयलीं उजवाडाक हाडिल्लो तोय बी लोकां मदीं खूब पॉप्युलर जाला. ताच्या भायर वल्ली कोद्रूश पद्मनाभ नायक हांचीय पुस्तकां संजना पब्लिकेशनान उजवाडाक हाडल्यात. रोशू वाजपेयी हांचें पुस्तक रोखडेंच उजवाडाक येवपाचें आसा. आनी हाचे मुखार संजना पब्लिकेशन तांचो धनी दिनेश बाब मणेरकार खूब तळमळीन प्रामाणीकपणान काम करता
तांकां आयज पावंक शक्य जालें ना म्हणून तांणी म्हाका सांगलें आपलो प्रतिनिधी म्हणून बस म्हणून म्हाका अभिमान भोगता आनी तांणी आपलो हावेस तुमचे मेरेन पावोवंक सांगला की मंगळूर आनीक गोंयकारांचें हें जें नातें आयज पर्यंत वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान घट जायत गेलां त्या साहित्याच्या माध्यमांतल्यान आनीकय घट करपाचो प्रयत्न हाजे फुडें संजना पब्लिकेशन चड नेटान करतलें आनी ताका तुमचो सगळ्यांचो तेंको मेळटलो अशी हांव आस्त बाळगितां आनी संजना पब्लिकेशनाचे वतीन विश्व कोंकणी केंद्र तांचे सगळे जाळवणदार आनी तुमी सगळीं हांकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. गोंय आनी कोंकणीचे भायचारेपण तशीची संजना पब्लिकेशन्साक कोंकणी भाशेचेर आसची मोग आनी नवी पुस्तक उजवाडा हाडची तसले उत्सुकताय अनेके वाडतर असो आनी अनेकय चड कोंकणी भाशेक योगदान दिवो म्हूण सांगता अनंत अग्नी हांकां हांव धन्यवाद सांगता. आतां आमगेले मानाचे सोयरो लेफ्टनंट जनरल PG कामत कसं सांगतांची म्हण ऐकूया. म्हगेले पुरा कोंकणी बांधवांक अभिनंदन, नमस्कार, जय हिंद. प्रेसिडेंट विश्व कोंकणी केंद्र नंदगोपाल शेणै, सचिव डॉक्टर प्रोफेसर कस्तुरी मोहन, तुम्ही दोग जाणांक कितले काम केलां वांगडा, कितले मनुष्यत्व तुम्ही डिस्ट्रीब्यूट केलां पुरा आमकां गोत आसा. कितले कुटुंब तुमचे वयर उपकार आसा, कितले ज्ञानाल आशिर्वाद तुमले आसा. ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಇತ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಮಕ ದಿಲ್ಲ ರೀ ದೇವ್ ತುಮಕ ಸೋಣಗಲ್ತವೆ. ದೇವ್ ಬರೀ ಕೊಡು. फर्स्टली मेगेल कोंकणी कोलॉक्वियल कोंकणी इतले पूरा फ्लुएंट बुल्लईचे तसल नाही असे की बायलेन कोण बुजायची दळीतोय म्हणून दळीतोय म्हणून कळत मात्र ताजे मुखार म्हाका कळना. आज 20 वर्स फुडें म्हाका एक गीता भवन दिल्लींत आशिल्लो तेन्ना तुका गोत आसा पंचायतीत उलयता आसतना किशे कोणी आपयलो आतां कामत हांव 2 मिनट उलयता, 2 शब्द उलयता, 2 शब्द तशेंची हांव थंय की येवन मागीर कशेलकय उलयलो. उलोवन घेतर जेवणा पळयल्यार म्हगेल धुवनी बायल दूर बसल्यांची तुजे लागीं बैसनाची तुगेल 5 मिनट पळोवन म्हाका न्ही तुका रिलेशनशीप आसा म्हणून तांणी दूर बसल्यांची. मागीर एक 10 वर्स फुडें हांवें नॅशनल ह्युमन रायट्स रिटायर घेतरी नॅशनल ह्युमन रायट्स कमिशना येतरी हांव येल्लापूर म्हूण एक सिद्धी जोतस नव्हते आफ्रिकन ओरिजिन तांगेले कॉलनींत वचूंक गेले. तांणी म्हणाली की कोंकणीन उलय म्हणून सांपड पुरा आफ्रिकन तोंडारी येद्र आसत कोंकणी उलयले आनी कशें कळटा. एनिवे उलोवचा म्हणून हांवें उलोवन सोडलें. पुरा जेन म्हाका पळयता आशिल्ले पळोवच म्हणटा कांय नाशिल्लो हांव आस करता हांव उलयलो ताणें कळ्ळां म्हणून. मागीर आयलो आतां म्हाका हे तिनी पंथा उलोवचे तुमी वांगडा उदक पिवन पिवन उलोवचे पुरो मात्र प्लीज माफ करना. फर्स्टली आमगेले इस बुक्काचे हिरो लेफ्टनंट कर्नल अजीत वासुदेव भंडारकर मरणो उपरांत शौर्य क्षेत्र तो एक आमगेले GSBच्यो कोंकणी उलोवच्यो उडपी तांगेल मूल आनी तागेल बायल लेखकी तुमकां गोत आसा. तागेली सान कहाणी हांव सांगता. जम्मू तो जल्म गेल्लो पळय डेट आयकयाची 31 डिसेंबर 1960 कळ्ळें. ऑफिसर गेल्लो 21 वर्सारी 19th डिसेंबर 81 ऑफिसर कमिशन्ड ऑफिसर इंटू द इंडियन आर्मी. मॅरेज गेल्लेले 11th October 90 30 वर्सारी. शहीद जालेलो 39 years 30th October 1999. पूरा लाईफ 39 years पसी उणे. मॅरिड लाईफ वाडी गेले लाईफ 9 वर्सां पसी उणे. असल त्याग केला तुम हे करून ताण कमिशन घेतना 18th Battalion ऑफ मद्रास रेजिमेंट. मागीर ताणें कर्मभूमी ताणें कर्म करतना योध घेवन वतना 25 RR ही वॉज 25 राष्ट्रीय रायफल काउंटरजेन्सी ऑपरेशन फोर्स.
अशी तुम्ही गेंडके पळयले री गेंडके पळयला न्हू वेस्टर्न पोर्शन इज द पूंच सुरनकोट रजौरी लाइन ऑफ कंट्रोल आसा लाइन ऑफ कंट्रोल नंतर एक व्हड माउंटन रेंज आसा थंय पुरा बसलें की आनी लाइन ऑफ कंट्रोल वेरी डॉमिनेट करून कोणी येना तशी पळयता की मात्र ट्रेन इतले ब्रोकन आसा इतले घनास म्हळ्यार तें वॉटर प्रूफ तशी सील करूं जायना मागीर एक वॅली आसा मागीर अपास एक माउंटन रेंज आसा ताका बीजी रेंज म्हणचे ते बीजी रेंजा मातशें आसा कसलें सुरनकोट वॅली सुरनकोट वॅली नंतर सुरनकोट पार करून घना जंगल मस्त दाट जंगल अखंड जंगल आसा थंय दाखोवन पीर पंजाल रेंज वच्चो थंय शॉर्ट ऑफ इज अखंड जंगल तांतू भितर एक पंत टेररिस्ट आतंकवादी चमकल्यारी तांकां धरून का ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इथे म्हळ्यार वयर दाखोवन दिसना हे मांडटोप आसा तेंचे ते झाड्डाच्यो रुट्टाच्यो व्हड व्हड रुट्टाचे मांडटोप सेकेंडरी फॉरेस्ट अंदर दिसना एक पंत तेंचे आमकां मेन काम कसलें म्हळ्यार तांणी सुरनकोट जंगलांत येवचे फुडें तांकां दिवचे मारता हें मेन मिशन अकस्मात संयोगात 1993 हांव कमांडिंग ऑफिसर आसतना तांचे पळय ते सुरनकोट जंगलाचे भितर एक विलेज आसा हिलकाटा तुमी न्यूजपेपरार आयकून आसता 1993 म्हाका हिलकाटा पेटयलो एक पेट्रोल घेवन SSO थंय SS करून खंय खंय टेररिस्ट आसा म्हणून हांव ते रिपोर्ट दिलो वांड सुरनकोट जंगलांत एक पंत वतरी तांकां धरूंक कश्ट सुरनकोटा दाखोवन 13.5 hours वॉक करता मागीर पंत ते हिलकाटा मेळ्ळें कोणी येनी चितकय ते येदोळू तेंचे थंय एक बटालियन घालता म्हणून राष्ट्रीय रायफल 96 दाखोवन घालूसूर केलें आनी 99 आमगेले अजीत 25 RR जावन थंय आशिल्लो हें इते सांगता म्हळ्यार इत्याक तो अकस्मात इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें सिताक सुरनकोट वॅलींत तो एक नाला घेवन वतास 4-5 आतंकवादी म्हणले सिताक टायम ना तांणी एक पंत जंगला गेल्यार गेल्लें की तांणी तशें वता की मागीर ಸ್ವಲ್ಪ बॉल्ड एरिया आसा पिरपंजाला वयरी ते पार केले सिता तांणी पॉप्युलेशन सेंटर ऑफ वॅलींत आसता की एक पंत जना ಒಟ್ಟು मेळटरी तांकां धरूंक कश्ट इते म्हळ्यार दे मर्ज विथ द पीपल तेंचे ताजे खातीर इट इज सो क्रिटिकल इतले क्रिटिकल तांणी टेररिस्टांक आतंकवादींक जंगला वच्चे फुडें मान मुडोवप हे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें सिताक सेकंड इन कमांड ते 25 RRाच्यो आमगेले अजीत भंडारकर ताणें आपयत आशिल्ले कॅप्टन मेजर देसाईड दाखोवन मात्र टायम खंय आसा टायम थंय वच्चे कितले अर्द गंट भितर तांणी जंगला पावतले ते अर्द गंट भितर तांकां नाला भितर धोरण दिवस मारके काम आमगेलें कोणाके वेट करो टायम ना लागीं एक QRT स्ट्रेट अवे ही रस्ट वता ताणें प्लॅन केले अशेंच करायचे पळयत तो कसले संदर्भ आसा कसले सिच्युएशन आसा कसले स्थळाचे विवरण आसा ते नाला भितर गेल्ले सिताक स्ट्रेट अवे आफ्टर अबाउट 20-30 minutes into the nala they came under फायर फायट केली सिताक इथे म्हळ्यार एकलो भोंवता वता आसा तांणी स्टेशनरी जावन पळयता आसा दे आर इन एडवांटेज तांकां एडवांटेज आसा तांणी स्ट्रेट अवे फायर फायट गेली सिताक ಸ್ವಲ್ಪ जेन्ना फस्ट 2 गायड्सांक बुलेट लागले सिताक अजीत तागेले बडी विनू म्हणून तो आयल पळय तांकां घेवन येद्रा चमकलो ते येद्रावतना फस्ट 2 टेररिस्टां मारले तिनी एक डिप्रेशन आशिल्लो म्हूण ताणें ग्रेनेड हँड 36 ग्रेनेड स्प्लिंटर्स ते स्प्लिंटर्स उडयतना तुमी नेल्यार आसूं न्ही स्प्लिंटर्स तुकाय लागता तेंचे तो नेल्यार वचून ताणें हें करून वेट करतना सडनली देर वॉज अ बुलेट आउट हियर 2 bullets बीन दोनी बुलेट लागले आनी आमगेले अजिताक वॉन्ड फोरहेड पटका म्हूण एक बुलेट प्रूफ एक विंडड टायप ऑफ हेल्मेट आसा वॉन्ड लागले एक हाता लागले ते हाता लागतना सडनली यू नो दॅट इज इन द फोरहेड निडलारी
जसल काही उद्द असे फ्लोट करता असं पळयलें रगत जाता. लास्ट मिनिट बायलेले केल्डोमाले विषय थिंकोरो पूर्व मागीर ಮತ್ತೆ नेलारी ताजे लास्ट नमस्कार मातृभूमीक. हे इथे सांगत म्हळ्यार आमकां एक मिशन येद्र आसतना एक काम येद्र आसतना कर्मण्येवाधिकार असते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलयेतुर्भूर्मा मा ते संगोत्सव कर्मणि म्हळ्यार कसले कर्म येद्र आसता कर्मयोगी म्हणटा पळय आमगेल काम पुरा देह आत्मा स्पिरिट माइंड सगळं केंद्रित काम येता तुझे कामा वयरी. त्या वेळार बायल केल्डूम थंय येद्रा येनाची. त्या वेळार तुझे घर दार आवसू बापूस कसले ना येद्रा तुका एक सिर्फ तुझे मिशन आनी काम दिसता. ये काम मेळटा ना तक म्हणचे बद्द एक कर्मयोगी विंगड कसले दिसना. हट्ट म्हणचे तूं कर्म करतना ताका फलितांश मेळटा म्हणून लेखू नाका. तूं केला म्हणून एक अहंकार असेना जे हांव हें काम करता म्हणून एक अटॅचमेंटय असेना जे संडय असेना जे तशें आसतना मात्र ते कर्माक फल मेळटा. तेंची वॉट इज दॅट स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह तेंच आमगेल मोटो. इट्स ग्लोरी टू डाय डुईंग वन्स ड्युटी. आनी ते वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल श्लोक आमगेले हांचे येता हतो या प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वो या भक्ष्यसि महीन तस्मात् रतिष्ठ कमथेय युद्धाय कृतनिश्चय. अर्जुनान हांव लढाई करना युद्ध करना म्हणटना अरे अर्जुन तुवें मेल्ल्यार स्वर्गा वता. तूं जिवंत आसून विक्ट्री गेल्यार तुका विजय प्राप्त गेल्यार तूं इस धरतीक हे देशा हे पृथ्वीचे सूट पूरा भोगता. तस्मात् ताजे विशय उत्थिष्ट गोविंद उठा कुंतीपुत्र उठा आनी युद्धाक सिद्ध जा म्हणचे असल पॉवरफुल श्लोक. इथे म्हळ्यार आमगेल सगळेंच फिलॉसॉफी कसल म्हळ्यार आमगेल मूल तत्व पुरा एक भगवद्गीते आसा तांतूं कसले युद्ध कर म्हूण आसा. आमकां इथे हे एक शोट जेवो दुःख करचे संदर्भ न्हय वो एक संदर्भ आमगेले कशी आमगेले मनशान मोंडा उडपांत जातून मूल येवन आमगेले ಒಟ್ಟು होड जावन कडेरी ताणें कसले धैर्य साहस प्रतिभा सामर्थ्य ये पूरा ताणे प्रकाशित करून ताणे धरतीक अपने मातृभूमीक त्याग केलें ताजें जीवन. ताजे खातीर आमकां एक प्रायड आसता प्रेरण मेळटा आमचे सूट मेळटा की असल आमगेलें आसा आमी तें करूं नये. म्हळ्यार आमगेले देहांतू आमगेले जिन्सांतू आमगेल रक्तांतू आमगेल हृदयांतू हे पूरा इतले पूरा सामर्थ्य आसा. हे सामर्थ्य आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मात्र मेळटा हें भायर हाडूंचें. ताजे खातीर हांव सांगचें एंड देर इज लॉट ऑफ सिमिलॅरिटी बिटवीन वी बोथ. हांव सांगलें री तुमी नमगणाची हांव तो उडपीच्यो हांव तागेले पयशे 8 वर्स 7 वर्स ओड तो उडपीच्यो हांव पाणे मंडलोरच्यो मात्र पाणे मंडलोर पळय न्ही देड्स वर्स फुडें म्हगेल पिज्जो पाणे मंडलोरा दाटून आयलो. हांव पाणे मंडलोर बरोवन सांपळ्ळो वचय न्ही नान काडटा आशिल्लें ते पी म्हणून काणी ताणें तेंचे हांव पळयना तें तुजें नांव कसलें म्हणटना पाणे मंडलोर गोपाल कृष्ण कामत म्हणटा की हांव इतले 72 वर्स काडला आतां. मागीर आमी GSB आमी एके स्कुलाची आमकां केलेंची तूं नमगे तुवें वी डोंट नो ईच अदर तेन्ना सैनिक स्कूल बिजापूर. मागीर NDAची आमकां केलो मागीर IMAची आमकां केलेंची. अकस्मात संयोगान आमी एके मद्रास रेजिमेंटाक जॉइन केलेंची मद्रास रेजिमेंट इन्फंट्री नमगोचे जा तुवें. मागीर आमी पोस्टींग सेम केला MS ब्रँच केला आमी 2 जाणां तांणी स्टाफ कॉलेज केला. ह्या नंतर MS ब्रँच नंतर पोस्टींग आमी करचें आमी जाय गेलेले कडेन वचचें.
हांव म्हगेल पोस्टीन नंतर हांव पुंचा केम केलो अजीत तागेल पोस्टीन नंतर खंय वचूं तो सुरनकोट आयलो म्हळ्यार ते वेस्टर्न सायडान तो फर्स्ट नॉर्थ इस्ट पूंच सुरनकोट रजौरी तशेंच मागीर तो डेल्ली ताले फर्स्ट कार ओमनी आशिल्लें तो डेल्ली दाटून ओमनीर केम केलो हांव मोव दाटून डेल्ली ओमनीर केम केलो आमगेल दोग जाण म्हगेल बायल थंय बसले आनी ही आमगेल मूल मंगेश्वर दोग जाणें मंगेश्वर केल्यो मूल I can't imagine how there can be so much of familiarity. तो स्वर्गाचें केलो आनी ते आसा यू नो तागेले आतां 25 वर्स गेलें तागेलें स्मरण करता की म्हणटार घेतात मेल्यार मेल्लो वे फुडें मोरका आशिल्लें म्हूण मना सांगून घेतात मागीर बार तयार करून ते भट्टान उलगास करता तेंची हे युद्धांत युद्ध भुमींत वीर्यती मेळ्ळ्यार कितले उत्साह ते एक म्हणटा पळय ताचे एक लायफ एक तागेले मातृभूमीचे रीण पुरा कोरनो मोरके ते एक एब्सोल्युटली एक व्हेरी नोबल आनी तेणे शकुंतला विशयी 2 उतर शी इज रियली आयर्न लेडी दोग जाण किल्डुवांट घाले आनी नेक्स्ट आनीक ते पुरा बात उलयले तुमी उलयले तेजे विशयी एक्चुअली एट दीस टायम वेन देर इज नो हजबंड दोग जाण पूत व्हडली करून हावस मातशें ताची वो खंय येता बायलेल मातशें पळोवन वता तिणे केसलें ना टायमार दोग जाणांक व्हडली करून दिली and now she is there spreading the message of how to be a strong lady in a very, very turbulent world. Kashimutake. Thank you very much. Jai Hind. मातरम मातरम राष्ट्रदेव सैनिकांक आणि तांगेल कुटुंबांचांक मिगेल एक व्हड सलाम मरुभूमी रान्नांतू 13 घंट चमकून आतंकवादी निग्रह नियंत्रण करताची तशीची कुटुंबापशी देश धर्म हॉड जावन आसतना बलिदान तुमगेल कितली हॉड आणि कितली श्रेष्ठ म्हणून तुम्ही दाखोवन दिला तशीची विजय या वीरगती म्हणलें एक तयार कोरून तुम्ही युद्धभूमी वतना असल एक सैनिक आमगेल एक जिणेचे एक सुखदायक जिणेन तो कितली व्हड पात्र घेताची म्हणून तुम्ही सांगून दिले तशीची खंयच्याय एक नश्ट जातना आमगेल मोगान तसोच जन नश्ट जातना तांगेले एक उर्बो नश्ट जातना कशी एक बलिश्ट जावन उठान येवका आनी अशी उबे राबून कशी आमी आमगेल संसारगी चलयसुका आनी एक समाजाक आदर्श जावका म्हूण दाखोवन दिलेले शकुंतला भंडारकर मॅडम तुमकां हांव मस्त नमस्कार सांगता आणि धन्यवाद सांगता.